नोटीस मारता इलिगल मारले तेणी आमकां कोंबोवपा जाय आहलो तेणी नोटीस मारता म्हणून एक म्हयनो भितर तेणी आमकां कांय कोंबयनासतना आमी हॉलिडे आहा तेन्ना 28 तारखेर तेणी नोटीस मारला आमकां 21 वर्सां जालीं आमकां 6 दिसा हालीं आमी प्रोडक्शन दितालीं आनी आमकां पेमेंटूय बी लेस आहा। आमी युनियन भारतीय कामगार सेना ताचे आमी प्रतिनिधी आयज हांगा टॉपलायन इन्स्ट्रुमेंट जी कंपनी आसा तांचे त्या कंपनीचे युनियन आमचे भारतीय कामगार सेना पळयता आनी आयज अचानक काल नोटीस मारली तेंच्यांनी की सगळ्या कामगारांक टर्मिनेट केला आनी लॉकआउट केला फायनान्शियली हें ना म्हणून आनी ऑल ऑफ सडन ह्या जे 64 वर्कर्स आसा तांकां तेंच्यांनी रस्त्यार उडयलेले आहा। सो हेचेर तेंच्यांनी जे गव्हर्मेंट आमची आहा लेबर मिनिस्टर आसा आनी जे लेबर कमिशनर आहा हेंच्यांनी तेंची दखल घेवची आनी ह्या कामगारांक न्याय मेळोवन दिवचो। आमी तेंच्या फाटल्यान भारतीय कामगार सेना फाटल्यान तेंच्या फाटल्यान आसात। जे आमचे कामगारा बरोबर झाला भाव म्हयन्याभर ते आज आमकां मॅनेजमेंटार कंपनी मॅनेजमेंटार आज आमकां 64 कामगारांक रस्त्यार उडयला जे सारके न्हू आनी जे कितें आहा ते आयज जे कंपनीची जेचे नोटीस मारला अशें की कंपनीची परिस्थिती बरोबर ना ते आमकां कित्याक करता ती सारकी तेंचे स्टेटमेंट आमकां सारकी दिसना कित्याक हांव ह्या कंपनीत 20 वर्सां जालीं काम करता एज अ हेल्पर म्हणून डिझाग्नेशन आनी इवन पयर 18 तारखेक सुद्दां आमी फूल प्रोडक्शन दिलेलें आहा 64 ह्या कामगारांक खंय आमी आयडल बसलेले ना एक दिवसाचे आनी ही जी नोटीस लायल्या ती सारकी चुकीची आहा आनी हे जे मॅनेजमेंट साहेब लोक सांगता ते बी चुकीचे आहा आनी ताका लागून आमचे आतां सरकारा कडेन आनी डेप्युटी लेबर जे बी आहात गव्हर्मेंट ऑफिसार तेंचे आमची मागणी आहा आमचो जो प्रॉब्लेम आहा तो तेंच्यांनी सॉल्व करून दिवपाचो म्हणून।